सुप्रीम कोर्टात मायनिंगाक उपाय आयलो ना जाल्यार मायनिंग महामंडळ करपाची हवा सरकार आमदारांनी सुरू केल्या। उद्देग उरलो कडेक, सरकारी पावंड्यार कांय जाण आपापल्या पद्दतीन नवे महामंडळाची मांडावळूय थारावन मेकळे। आता मेरेन गोंय सरकारान 15 मायज महामंडळां केल्यात। फार्मिंग उद्देग, टुरिझम, ट्रान्सपोर्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, ते भायर सहकारी पावंड्यार दुधाचे डेअरी मेरेन सगळ्या कंपन्यांनी सरकाराचे हात चिकलात। मोठी उलाढाल आनी लावाक वाव आशिल्ल्यो ह्यो सर्व्हिस मळावयल्यो उद्देगांच्यो संस्था। मात ह्या महामंडळाची आज मेरेनची बॅलन्स शिटां पळयल्यार एकल्यान आपल्या पावंड्यार दिवे लायल्यात। दोगतीग नांवाक हांगचे थंय करून प्रॉफिट दाखयतात। स्वताच्या पांयार उबे रावपा इतले 4 पयशे जोडपाची ती महामंडळां सरकारी गॅरंटीचेर रिणां, फंडिंग, ग्रांट्स, सबसिडी घेवनूय दशकाची दशकां उदारीत। वर्ष 2017 मेरेन ह्या महामंडळाचे CAG ऑडिट पयल्यार सरकारान ह्या उद्देग तट्ट्यात पडपाचे काय कितें हे मोठे प्रश्नचिन्ह। सेवेच्या उद्देगीक मळार ह्या 15तल्या 11 सरकारी महामंडळीय कंपन्यांनी ऑक्टोबर 2017 मेरेन 912 कोटींची उलाढाल रजिस्टर केल्या। तेन्नाच्या GDPच्या फक्त 1.41%। कर्मचाऱ्यांची बुरावळ तेकली 3500 आनी एकंदर प्रॉफिट दाखयतात 49 कोटी 52 लाख। तातूंत 90% वांटो फक्त EDCचो। महामंडळांचो कारभार खंय पावला आनी परिस्थिती पळयात कितें जाल्या ती। लाव लुकसाणीचे हे सगळे आकडे कोटींनी, थोडे शुन्याक तेकल्यात लुकसाणीच्या नेगेटिव्हात। इतल्यार ना, भांडवली गुंतवणुकीचेर महामंडळांनी डिव्हिडंड दिवप आसता, मात सरकाराचे ते विशीं धोरणूच ना। CAGच्या रिपोर्टा प्रमाण तथाकथीत प्रॉफिट मेकिंग केल्ल्या 11 महामंडळांतल्या फक्त दोगांनीच मेळून 1.38 लाखांचो डिव्हिडंड दिला। उद्देग, टुरिझम, ट्रान्सपोर्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स अशा उद्देग वेवसायीक मळावयली ही महामंडळां 20-25 वर्सां जाली प्रॉफिट मेकिंग सोडा धड स्वताच्या पांयारूय उबी रावपाक शकना। कदंबा पोकल्ली भितरल्यांनी, GTDC भायल्यांनी, GSIDC दुसरी PWD जावन ती रीण भरवण, IDCचे प्लॉट खावपी भितरलेच, कोणाचेरूच ना दरबान ना ऑडिट कंट्रोल। हे अंदाधुंदीत मायनिंग महामंडळाची भर। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।